आयतारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी घेतलो तिसरे फावट प्रधानमंत्र्याचो सोपूत। हो सुवाळो दिल्लीच्या आवाठान इतिहासीक सोपूत विधी सुवाळो जालो। ह्या वेळार देशभरातले मंत्री, मुख्यमंत्री, खासदार, आमदारां सयत हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। उत्तर गोयच्यान खासदार पदा खातीर निवडून आयिल्ले श्रीपाद नायक हांणी 6वे खेपे खासदार पदाचो सोपूत घेतलो। मंत्रिमंडळाच्या बसकेक आपयल्यान तांकां मंत्रीपद मेळटलें हें निश्चित जाल्लें। शपथविधी सुवाळ्याक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मंत्री सुदीन ढवळीकार, आलेक्स सिक्वेरा आनी दिगंबर कामत हांणी तांच्या दिल्लीच्या निवासस्थानाचेर वचून तांकां परबी भेटयली। स्मार्ट सिटीच्या कामाची दुसरी डेडलाईन सोपून लेगीत अजून मेरेन राजधानी पणजेतली स्मार्ट कामां पुराय जाल्ली ना। कंत्राटदाराक राजधानी पणजेतले स्मार्ट कामां पुराय जाल्ली नात। कंत्राटदाराक विचारल्यार ताची मिडियाक परती जाप। एक न्ही तर दोन डेडलायनी सोपून लेगीत राजधानी पणजेतली स्मार्ट सिटीची कामां सोंपिल्ली नात। विवांता जंक्शन ते काकुलो मॉल मेरेनचो रस्तो जाला, मात फुटपाथावेले चेंबर तशेच उक्ते आसतात। आयतारा हे चेंबर धाप्पाचें काम चालू आशिल्लें। हाचे गोमंतक टीव्हीच्या फेसबुक पेजीचेर लायव्ह वार्तांकन चालू असताना स्मार्ट सिटीच्या कंत्राटदाराची कब तक डालोगे अशी सुबेसपणाची भाषा। पावसान जर उदक भरले आनी हे चेंबर अशेच उक्ते उरले जाल्यार तातूंत चलता चलता पडपाचो भंय। अनुच्या 9वेच्या विद्यार्थ्यांक राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरण लागू केल्या उपरांत शिक्षण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या शाळांनी वचून शिक्षक तशेच पालकांची मतां जाणून घेवपाक सुरवात केली। 7 जूनाच्यान तांच्यांनी सांगे, केपें आनी सालसेत तालुक्यांतल्या शाळांनी भेट दिवन शिक्षक तशेच पालकांचे प्रश्न सुटावे केले। शिक्षण मंडळाचो पंगड आनीक खंयच्या शाळांक भेट दिवपाचे आसात। पणजेत दर वर्सा पावसात मळा वाठारांत आशिल्ली घरां बुडटालीं। ह्या समस्येचो सुटावो करपा खातीर स्मार्ट सिटी मिशनान मळ्यात तळ्याच्या कुशीक 13 कोटी खर्च करून हुंवाराचें उदक पंप करपाचें स्टेशन बांदलां, जाका लागून ह्या भागांत पूर येवपाचो धोको कमी जाला, अशें उदका स्रोत खात्याचो कार्यकारी अभियंतो नाझारेथ वाझ हांणी सांगलें। धंदो करून जायते लोक आपल्या घरच्यांचो उदरनिर्वाह करता।
तशेंच सरकाराच्या मुद्रा येवजणेंतल्यान रीण घेवन ओकाम धारबांदोडेचो संतोष गांवकारान गिरण घाल्या. ओकाम धारबांदोडेचो हो संतोष गांवकार. मायनिंग बंद जाल्या उपरांत ताणें स्वताचो एक वेवसाय सुरू केलो. सरकाराच्या मुद्रा येवजणेंतल्यान रीण काडून गिरण घाली. पिठाची, मसाल्याची आनी खोबऱ्याचें तेल अश्यो वेगवेगळ्यो गिरणी घाल्यो. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांकूय ह्या गिरणीचो फायदो जाल्ल्याचें संतोष सांगता. मोल्या सावन बेळगांव वचपी कंटेनर ट्रक अनमोड घाटाचेर रुतलो. वॉल्तार दुसरे दिकेन येवपी गाडयेक वाट दितना ट्रक रस्त्याच्या भायर गेलो आनी ताचो फुडलो टायर वयर जालो. ट्रक गाडयेंत कोसळूंक नाशिल्ल्यान सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. मोल्या बेळगांव अनमोड घाट्यावयल्या रस्त्या लागसार आशिल्ल्या दूधसागर अजोबा देवस्थाना मुखार आशिल्लो गटार कोयरान भरला. आतां पावस सुरू जाल्ल्यान गटारांत आशिल्लो कोयर पावसाच्या उदकाक लागून रस्त्यार येवपाची शक्यताय आसा. ताका लागून बेगोबेग संबंदीत खात्यान हाचेर उपाय काडप गरजेचें आसा. राज्यात शेनवारच्यान पावसान दमदार हाजेरी लायल्या. आयतारा लेगीत हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केल्लो. दिसभर राज्यात नॉन स्टॉप पावस चालूच आसा. 10 आनी 11 जूनाक हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आयतारा पडिल्ल्या पावसान पुराय गोंयांत सावार घालो. कांय वाठारांत झाडां तशेंच लायटीचे खांबे पडिल्ल्यान वीज पुरवण बंद जाल्ली. उटंगाराच्या पावसाक लागून जनजीवन विस्कळीत जाल्लें. सोडिया शिवोले बांदकर वाड्यार दायगो हांच्या घराचेर माड पडिल्ल्यान तांच्या घराची मोडतोड जाली. सुमार 25,000चे लुकसाण जाला अशें दायगो हांणी सांगलें. मात घरांत कोणूच नाशिल्ल्यान वायट घडणूक टळ्ळी.
हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना, मजा आ गया. मेची डेडलाईन चुकल्या उपरांत काकुलो मॉल जंक्शन उक्ते करपाची आता दुसरी डेडलायनूय सोंपल्या. स्मार्ट सिटीन हे महत्वाचे जंक्शन पुराय बंद केल्ले तेन्ना 7 जूनाक हे जंक्शन उक्ते करतले अशें उतर दिल्ले. पूण हांगा अजून काम चालू आसा. ह्या जंक्शना वेलो चेंबर पुराय करून सध्या कॉन्क्रीट घालपाचें काम चालू आसा. अजूनय ह्या जंक्शनाचेर कांय भागांत कॉन्क्रीट घालपाचें काम चालू आसा, जे फुडले 8 ते 10 दीस चलपाची शक्यताय आसा. हे महत्वाचे जंक्शन बंद आशिल्ल्यान वाहन चालकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटात. केपेच्या किटला वाठारांत शुक्रारा मध्यान बेब्यांची शिकार करपी 2 जाणांक रान अधिकाऱ्यांनी अटक केली. बेब्या सयत शिकारेक वापर केल्लें हेर सामान रान अधिकाऱ्यांनी जप्त केलें. फुडलो तपास सुरू आसा. पुराय देशांत कायद्या प्रमाण बेब्यांची शिकार आनी तस्करी करपाक बंदी आसा. तरी लेगीत कांय लोक चोरयांनी ही कृत्यां करतना सांपडटात. शुक्रारा मध्यान केपे तालुक्यांतल्या किटला वाठारांतल्या रानांत बेब्यांची शिकारेक गेल्ल्या वेळी वाठारांतल्या एल्डरिक फर्नांडीस आणि जेम्स पेरेरा हांकां दक्षिण गोंय वन विभागाच्या पिसोणे रेंजीच्या अधिकाऱ्यांनी अटक केली. कारेन स्कूटरीक फाटले वटेन धपको मारिल्ल्यान जोडपे जखमी जाले. ह्या अपघातांत बायल मात नशिबान वाटावली. शेनवारा सांजे लाडफे दोडामार्ग रस्त्याचेर चामरकोंड वाठारांत हो अपघात घडलो. जखमी बायलेचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. फाटले सेगीत 2 दीस पडपी पावसाक लागून दिवचल वाठारांत सगळे कडेन उदक साचलां. 2 दीस पडपी पावसाक लागून व्हडली आपत्ती कोसळूंक नासली तरी दिवचल शाराक तेंकून आशिल्ल्या लांबगांवच्या माथ्यावयल्या मायनिंग पीट असुरक्षीत आशिल्ल्याचें दिसून आयलां.
वाळपय उच्च माध्यमिक शाळेच्या मैदानार उदक भरून मैदानाक पावसाचे स्वरूप आयले. शाळेच्या मैदानात उदक भरिल्ल्यान कांय भुरग्यांनी ह्या उदकात खेळत जलक्रीडाच केली. पावसाचे उदक वचपाक वाट नाशिल्ल्यान हे उदक शाळेच्या मैदानात भरतूच आसा. संबंधितान हातून लक्ष घालून ह्या उदकाक लागून वाट करून दिवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. आयतारा बागा दर्यावेळेर पुलिसांनी एका पर्यटकाक बुडपा पासत वाटायलो. दर्यावेळेर पुलीस पेट्रोलिंग करताले त्या वेळार एकलो पर्यटक तांकां बुडटा तो दिश्टी पडलो. जीवरक्षकांच्या मजतीन तांणी त्या तरणाट्याक वाटायलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा सिद्धार्थ कमडोली आनी तो मूळ कर्नाटक हुबळीचो जावन आसा. म्हापशा आसगाव पंचायत कार्यक्षेत्रात वादग्रस्त नाईट क्लब संदर्भात आमदार आसगाव पंचायत मंडळ तसेच ग्रामस्थांनी टीसीपी मंत्री विश्वजित राणे हांच्या मंत्रालयात वचून भेट घेतली. ह्या वेळार आसगावा आपूण नाईट क्लब चालीक लावपाक दिवचो ना अशें मंत्री विश्वजितान ह्या वेळार स्पश्ट केलें. ₹75 कोटी मोडून पुराय केल्ल्या अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून पणजेकारांक आनी खासा करून रायबंदरकारांक आता ह्या पावसात लायटीच्या आपालिपाक तोंड दिवचे पडचे ना. पणजेकारांक आनी खासा करून रायबंदरकारांक ह्या पावसाच्या लायटीच्या आपालिपाचो त्रास सोंसचो पडचो ना. कित्याक तर पणजे आनी रायबंदर भागात ₹75 कोटी मोडून अंडरग्राउंड केबलिंगाचे जे काम सुरू केल्ले ते आता पुराय जावपा कडेन पावला अशी माहिती इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी लिमिटेडान दिल्या. रायबंदर भागात अजूनही खांब्यावयल्यान वायरी व्हेल्ल्यो. आता सगळ्यो खांब्यावयल्यो वायरी जमनी पोंदच्यान व्हेल्ल्यान लोकांक लायटीच्या समस्यांक तोंड दिवचें पडचें ना. मडगाव पोरण्या पिकअप स्टँडा लागसार आशिल्ल्या मोबायल रिपेरिंग गाड्यार सकाळी फुडें चोरी जाल्ल्याचे उक्ताडार आयले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुकानात रिपेरिंगा खातीर दवरिल्ले चडशे म्हारगे फोन तशेंच 60 ते 70 हजार रोकड चोरांनी फारायल्ल्याचे दुकान धनियान सांगले. मडगाव पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो. फुडलो तपास चालू आसा.
8 जुनाक म्हळ्यार संवसारीक वर्ल्ड ओशन डे दिसाच मात एक दुर्दैवाची गजाल घडल्या ती म्हळ्यार हेच दिसा वेळसाव दर्यादेगेर मेल्ले नुस्त्यांची रास पडली। थळावो आमदार आंतोन वाझान पारंपरीक नुस्तेकारां सयत वेळसाव दर्यावेळेर पळोवणी करून सरकारान हे घडणुकेची बेगोबेग दखल घेवपाची मागणी केल्या। दक्षिण गोयची भाजपाची उमेदवार पल्लवी धेंपोचो एसटी समाजाक लागून पराभव जालो। राजकीय आरक्षण दिता म्हणून सांगून बीजेपीन एसटीच्या दोळ्यांक उदक लायले। गाकुवेद आनी शेड्युल्ड ट्रायब ऑफ गोवाचे सरचिटणीस रुपेश वेळीपाचो दावो। काँग्रेसीच्या उंचेल्या फुडाऱ्यांनी खंय एसटीचे प्रश्न सोडोवपाचे आश्वासन दिलां तशेंच गरज पडली जाल्यार एसटी मुख्यमंत्री करपाचेरय सांगलां म्हणून वेळीप उलयलो। कुर्टी खांडेपारच्या आमिगोस जंक्शना कडेन रस्तो रुंदीकरणा खातीर दोंगर कापणी नेटान सुरू आसा। कसलेच तरेचो सुचोवणी फलक लाय नासतना उबो दोंगर कापपाचें काम चालू आसा। ह्या प्रकाराक लागून पालसाणां कोसळून अपघात जावपाची शक्यताय आसा। संबंदीत खात्यान हातूंत लक्ष घालून उपाय येवजण काडची म्हणून थळाव्यांनी मागणी केल्या। कडसा खांडेपारा रस्त्याचेर दनपारां सुमार 1.25 वरांचेर गुलमोहराचें झाड कोसळपाची घडणूक घडल्या। थंय घरां नाशिल्ल्यान सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी, पूण लायटीच्यो वायरी तुटिल्ल्यान वीज खात्याचें मात बरेंच लुकसाण जालें। दुचाकी चोरी केल्या प्रकरणात मायना कुडतरी पुलिसांनी कृष्णा हेलाब्रो ह्या तरणाट्याक अटक केली। ताचे कडल्यान 5 दुचाकी जप्त केल्यो। उपरांत दुबाविताक न्यायालयांत हाजीर केलो आनी न्यायालयान ताका 3 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या।
फोंड्या कुट्टी वाठारांतल्या रस्त्याचेर हॉट मिक्सिंगाचें काम अर्दवट उरिल्ल्यान रस्तो रुंद करपा खातीर घाल्ली माती रस्त्यार आयल्या. आतां पावसाचो हंगाम सुरू जाल्ल्यान रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या. रस्त्या वयल्यान यो वच करपी लोकांची गैरसोय जाल्या. सगळी माती जी आसा ती रस्त्यार येतात. देखून संबंदीत खात्यान हाची दखल घेवन उपाय येवजण काडची म्हणून थळाव्यांनी मागणी केल्या.